म्हापसा तार न्हंयकडेन लोकांनी राशींनी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयल्यात। सैम विरोधींक आडावपाक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात। नो गार्बेज झोन तकटे लेगीत मारला। 1 ते 5,000ची फायन लेगीत बरयल्यात। पण तरी सैम विद्वट्ट्यांक पडिल्ले दिसना। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो खासा रिपोर्ट। येवकार सगळ्यांक सध्या हांव आसा म्हापशेची फामाद रिवर म्हटल्यार रिवर तार आणि ह्या रिवर तारे कडेच हांव उबें आसा। म्हाज्या फाटल्यान तुमी हांगा पळोवपाक शकता इतलो गार्बेज पडिल्लो आसा। कांय दिसा पयलीं हांगा क्लीन केल्लेले तरी आसतना परत लोकांनी हाडून हांगा गार्बेज उडयला। हांगा नो गार्बेज डंपिंग झोन असो बोर्ड मारला आणि जो कोण कचरो उडयतलो तेका 5,000 रुपया फायन पडटली असोही बोर्ड मारिल्लो आसा। हांगा सीसीटीव्ही फुटेज आसा, सीसीटीव्ही कॅमेराज इन्स्टॉल केल्ले आसा तरी आसतना लोक हांगा गार्बेज हाडून उडयता। हो सीसीटीव्ही चालू आसा काय ना हेजेर पयलीं लक्ष दिवपाची गरज आसा। तशेंच हो जो गार्बेज हांगा उडयला तेंचेर 5,000 रुपया फायन मारतली असोय बोर्ड मारला। ती फायन मारली काय का बेश्टोच हो बोर्ड हांगा शोभेक लायला हेजेरूय आयज कारवाय करपाची गरज आसा। बिकॉज आमी येल्ले दिसा पळयता की म्हापसा वयता थंय आमकां कचरो पळोवपाक मेळटा। तरी आसतना ही जी फामाद तार रिवर आसा हांगा इतलो गार्बेज उडयला आणि तिचे जे सौंदर्य आसा ते नश्ट जाल्ले आसा। आतां हांगा हो ब्रिज केला नवीन, त्या ब्रिजा वयल्यान जर आमी पळयशात जाल्यार इतलो घाण वयल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा की खरीच ही तार रिवर का हे डंपिंग झोन हो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।